सगळ्यात पयली आम्ही हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचे विकसित भारत हे स्वप्न साकार करता असताना आज रोजगार मेळावो मानाधीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी दिल्ली हांगासल्यान लायव्ह लोकांक आन्सर केले। त्याच धर्तीचेर आमी रोजगार मेळावा आज गोंयांतूय घेवपाचें ठरयलें आनी एप्रॉक्सिमेटली गोंयांत सुरू जाल्ले स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हाच्या अंतर्गत आमी मानाधीक होम मिनिस्टर हांच्या हस्ते जवळपास 215 सुमार कॅन्डिडेटांक LDC लेवलाची अपॉइंटमेंट ह्यो श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमान 4 ऑक्टोबरा दीस दिल्यो आनी आज आमी ऑलमोस्ट ज्युनियर स्टेनोग्राफर प्रोग्रामर आनी टेक्निकल असिस्टंट एप्रॉक्सिमेटली 50 कॅन्डिडेटांक ऑफर लेटर्स जी आसा पळय आज दिता। म्हाका खूब खोस भोगता ग्रुप C कॅटेगरीचे पोस्ट हे स्टाफ सिलेक्शनाच्या अंतर्गत रिक्रुटमेंट करता आसतना आमी स्टाफ सिलेक्शनान हो प्रोसेस सिम्प्लिफिकेशन केलो। ह्या प्रोसेसान पुराय ट्रान्सपरन्सी हाडली, हातूंतल्यान मेरिट एफिशियन्सी आमकां दिसपाक लागलेली आसा। इट इज टोटली टेक्नॉलॉजी ड्रिवन ऑनलायन मॅनेजमेंट एप्लिकेशन आनी ऑनलायन एग्जाम आनी रिजल्ट हातूंतल्यान सगळ्या जाणांक दिसपाक लागल्या। एक खासा गजाल मुद्दामून सांगता, पयलीं भुरग्यांक मल्टिपल एग्जाम दिवच्यो पडटाल्यो। एखाद्या भुरग्याक जर LDC जावपाक जाय आसत जाल्यार तो सांगतालो आपूण 25 एग्जामी दिल्यो, आपूण 30 एग्जामी दिल्यो। आतां पूर्ण वर्सभरांतल्यान 25 आनी 30 एग्जामी दिवपाची गरज ना। सिंगल एग्जाम दिल्या उपरांत वेगवेगळ्या तरेच्या डिपार्टमेंटांतल्या पोस्टाक तो एपियर जावपाक शकता आनी ह्याच एग्जामींतल्यान म्हणजे तो ऑनलायन एप्लिकेशन फायल करता, ताजी एग्जाम ही डिजिटल एग्जाम आसता, तो भायर सरता आसतनाच ताका ताजे मार्क कळटा आनी तातूंतल्यानूच मेरिट बेसिसचेर सिलेक्ट जाल्ले भुरगे गोंयच्या युथा खातीर आनी वयल्यान इट इज एन मोर प्रिफरन्स फॉर द गोवन यूथ हांव म्हणटलो। घडे जरी 15 वर्सां रेजिडन्स कंपल्सरी जरी आसली, जो पर्यंत कोंकणीचो पेपर आसल्या कारणान खुबश्या भुरग्यांक म्हणजे आमी म्हणटा की मेरिटात जरी आयलो आनी कोंकणी पेपरात फेल जाल्लो आसलो जाल्यार सुद्दां ताका ही ऑपॉर्च्युनिटी मेळना। म्हणून मूळ गोंयकाराक दिवपा खातीरूच स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जे आसा हें आमचें काम करता। आज सिलेक्ट जाल्ल्या सगळ्या भुरग्यांचें हांव परत एकदां म्हणजे मना पासून तांचें खूब खूब अभिनंदन करता। तुम्ही सगळे जाण म्हणजे तुमच्या मेरिट बेसिसाचेर तुम्ही सगळे जाण सिलेक्ट जाल्ले आसा। तुमच्या कडल्यान जशें आमी म्हणटा की ट्रान्सपरन्सी बेसिसांतल्यान तुमकां सगळ्या जाणांक सिलेक्ट केल्या, तेच मेरिट बेस हे तुमच्या कामांतल्यान आमकां दिसपाक जाय। परत एकदां आमी म्हणटा की मेरिट बेसिसचेर सिलेक्ट जाले म्हणून जावचें ना, तेच मेरिट बेस तुमच्या डे टू डे वर्कांतल्यान डे टू डे डिपार्टमेंटांतल्यान तीच ट्रान्सपरन्सी तुम्ही सगळ्या जाणांनी दाखोवपाक जाय। इन लॉंग रन फुडली 30 वर्सां तुम्ही ह्या डिपार्टमेंटांनी काम करतले, तुम्ही डिपार्टमेंटांनी तुमची प्रमोशन्स जातले। त्या खातीर लोकांक सर्वीस दिता आसतना सुद्दां तशाच पद्दतीच्यो बरी सर्विसीची अपेक्षा ही तुमच्या सगळ्यां कडल्यान आसा। कारण जेन्ना गव्हर्मेंट एखाद्याक मेरिट आनी ट्रान्सपरन्सीच्यो गजाली सांगता, तुमी बी त्याच पद्दतीत मेरिट आनी ट्रान्सपरन्सी तुमच्या सगळ्यां कडल्यान आमी अपेक्षीत दवरता। आनी म्हाका खास करून तुमच्या सगळ्यांचें अभिनंदन करता आसतना सांगान दिसता की आमी म्हणटा तसो डे टू डे बेसिसचेर लोकांच्यो सर्विसीस ह्यो आनीक खूब मोठ्या प्रमाणात इम्प्रूव जातल्यो हाजी हांव अपेक्षाय तुमच्या कडल्यान दवरता। सगळ्या कॅन्डिडेटांचें हांव परत एकदां मना पासून खूब खूब अभिनंदन करता। आमचे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हांगासर बसल्या, एक अर्द्या वराच्या भितर तुमचो सगळ्यांचो प्रोसेस कंप्लीट जातलो। तुमकां सगळ्या जाणांक ऑफर लेटर आज मेळटली। तुम्ही आयज सांजचे किंवा फाल्यांच्यान सोमारच्यान सगळे जाण तुमच्या गव्हर्मेंट ऑफिसांत जॉईन जातले। तुमच्या फुडल्या सगळ्या सर्विसीसा खातीर, तुमच्या फुडल्या उज्वल भविश्या खातीर हांव एज अ मुख्यमंत्री आनी पुराय म्हज्या कॅबिनेटाच्या वतीन तुमचें अभिनंदन करता, तुमकां बेस्ट विशीस दिता। दुसरो प्रोग्राम आमचो आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा मानाधीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचें विजन आत्मनिर्भर भारत करचो हे आमी 5 वर्सां पयलीं स्वयंपूर्ण गोंय ही कॅम्पेन 2 ऑक्टोबर 2020 हाका सुरवात केली आनी तेन्नाच्यान आतां पर्यंत आमचे सगळे स्वयंपूर्ण मित्र नोडल ऑफिसर्स खूब बऱ्या पद्दतीचें काम करता। ताजें डॉक्युमेंटेशन करचें म्हणून आमी 5 वर्सांचो डॉक्युमेंट आज लोकां समोर आज उजेडात हाडला। आयज आमचें उक्तावण आमचे सगळे म्हजे हस्ते आनी बाकी म्हज्या कॅबिनेट कलिगाच्या हस्ते जालें। हांव म्हज्या पुराय स्वयंपूर्ण गोंय डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स, डायरेक्टर ऑफ पंचायत आनी सगळे स्वयंपूर्ण मित्र हांचे खूब खूब अभिनंदन करता। एफिशियंट कितल्योश्योच स्टोरीज ज्यो आमी म्हणटा की गोंयांतल्या पुराय 191 पंचायती आनी 14 म्युनिसिपालिटींतल्यान आमकां ज्यो पळोवपाक मेळटा, अश्यो ज्यो सक्सेस स्टोरीज ह्या स्वयंपूर्ण गोवा ह्या बुकांतल्यान आसा। प्रेस मिडियमांनी बी अशा पद्दतीचे हायलायट करचे जेणे करून आनीक सक्सेस स्टोरी ज्यो आसा ह्यो लोकां मुखार येवच्यो म्हणून सातत्यात आमी हो बूक जो आसा आयज पब्लीश केला। थर्ड वन इज एन फिडे वर्ल्ड कप
2025 चॅस वर्ल्ड चॅम्पियनशीप ही आमी गोंयांत ऑर्गनायज करता. ताजी रिव्यू मिटींग आतांच आशिल्ली. आमचो डायरेक्टर एसएजी अजय गावडे हांणी सांगता आसतना तुमकां जें सांगलें, सगळ्या डिपार्टमेंटाची म्हणजे डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन पब्लिसिटी, होम डिपार्टमेंट, होम ट्राफिक, ताज्या उपरांत FRRO, प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट, हेल्थ, फायर एंड सर्विसीस, कलेक्टर नॉर्थ साउथ एअरपोर्ट, KTCL, एड्युकेशन डिपार्टमेंट, टुरिझम डिपार्टमेंट, डेव्हलप, परत PWD, FDA, इलेक्ट्रिसिटी, आर्ट अँड कल्चर आणि डायरेक्टर ऑफ पंचायत, ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटाची रिव्यू मिटींग आतांच हांवें घेतली. आनी सगळ्यां कडल्यान म्हणजे फिडे वर्ल्ड कप 2025 जे गोंयांत 23 वर्साच्या उपरांत जाता, इंडियेंत जाता, ताज्या खातीर आमी सगळ्यांनी वेलकम करपाक जाय. ताजें रजिस्ट्रेशन जेंकां जें पळोवपाक जाय 31 तारखेच्यान 27 नोव्हेंबर पर्यंत जेका चॅस कॉम्पिटिशन्स पळोवपाचे आहा तेंच्यांनी ऑनलायन आपलें रजिस्ट्रेशन करचें. तांकां बडीक प्रोग्रामांत भाग घेवपाक जाय जे ऑलमोस्ट जवळपास मोर दॅन 86 कंट्रीज पार्टिसिपेट जाता. 206 पेक्षा चड प्लेयर हांगा येता. तांच्या बरोबर क्लोजली जेंकां कोणाक एसोसिएट जावन जे पळोवपा जाय तांच्यांनी बडी प्रोग्रामा खातीर रजिस्ट्रेशन करचें आनी वर्ल्ड कप पळोवपा खातीरय बी तांच्यांनी रजिस्ट्रेशन करचें. गोंयकारां खातीर खूब बरी संदी आसा. त्या पद्दतीन ताजोय बेनिफीट सगळ्या जाणांनी घेवचो. हाजोय कार्यक्रम रिव्यू आत्तां जाले. हांव परत एकदां म्हणजे सगळ्या नवीन जॉयनिंग जाला तांचें अभिनंदन करता. स्वयंपूर्ण गोंयच्या पुराय टिमीचें अभिनंदन करता आनी माय बेस्ट विशीस फॉर द विडे वर्ल्ड कप 2025 हाज्या खातीरूय बी तांकां बेस्ट विशीस दिता. थँक्यू. सिंगल वेन्यू इट इज एन रियो रिसॉर्ट एट आरपोरा हांगासरूच जातलो. फक्त तेजो इनॉग्रेशनाचो कार्यक्रम वो श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम 31 तारखे दीस सांजचो 4 वरांचेर जातलो. अदरवायज पुराय मॅचीस ह्यो रियो रिसॉर्टानूच जातल्यो सगळ्यो. फायर डिपार्टमेंट डेप्युटी डायरेक्टर आशिल्लो.